भारताच्या स्वातंत्र्याचे 75वें वर्स देखून केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी पुराय देशभर विविध कार्यावळींनी हे वर्स मनोवपाचें निश्चित केलां। गोंयांतय आझादी का अमृत महोत्सवाचे बरोबरीन हर घर तिरंगाचो उपक्रम चालीक लायतले। आग्वाद जेलीच्या म्युझियमात झेंडावंदन आणि वीर गती फावो जाल्ल्या सैनिकांच्या घरच्यांचो भोवमान हे मुखेल उपक्रम। पुराय कार्यावळ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगली। पळयात। 11 ऑगस्ट 2022 ह्या दिसा 4 वरांचेर फ्लॅग होस्टिंग कार्यक्रम आणि फ्लॅग होस्टिंग एंड फेलिसिटेशन ऑफ द फ्रीडम फायटर्स एट आग्वाद जेल म्युझियम। आग्वाद जेल म्युझियम जो आसा आमी नुकतोच फाटल्याच दिसांनी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीच्या हस्ते जाचें अनावरण केलें। थंयसर फ्लॅग होस्टिंग हे मुख्यमंत्री म्हणजे म्हाज्या हस्ते जातलें। टुरिजम मिनिस्टर्स थंयसर प्रेजेंट आसतलो आणि जे हयात फ्रीडम फायटर्स आसा ह्या फ्रीडम फायटरांचे थंयसर आमी फेलिसिटेशन करतले 11 तारखे दिसा। 13 ऑगस्ट 2022 सॅटर्डे शेनवारा दिसा आमी गोंयांतली सरकाराच्या वतीन तिरंगा यात्रा ह्या कार्यक्रमाचें आयोजन ओल्ड सेक्रेटरेट टू आझाद मैदान। ओल्ड सेक्रेटरेट इतक्यात म्हटलां की 19 डिसेंबर 1961 ज्या जाग्याचेर पयलो तिरंगो फडकयलो त्याच पोला कडल्यान तिरंगा यात्रा जी आसा ही थंयच्यान सुरू जातली, ती आझाद मैदानाच्या पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली। हो कार्यक्रम उत्तर गोंयांतलो आसा आणि दक्षिण गोंयांतलो कार्यक्रम मडगांव म्युनिसिपालिटींतल्यान सुरवात जातलो, तो लोहिया मैदाना पर्यंत तिरंगा यात्रा वयतली। उत्तर गोंयांतलो कार्यक्रम फ्लॅग ऑफ एंड हेडेड बाय CM आणि मी, आणि दक्षिण गोंयांतलो कार्यक्रम जो आसा इट इज हेडेड बाय आवर PWD मिनिस्टर मिस्टर निलेश काब्राल। 14 ऑगस्टाक भारताचे विभाजन जाल्ले। 15 ऑगस्टाक देश स्वतंत्र जाल्लो। केंद्र आणि राज्य सरकारान विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस ह्या नावान विभाजनाचो दीस हायलायट करपाचें थारायलां। ते खातीर त्या वेळावयले देखावे दाखोवपी पोस्टरांचें प्रदर्शन दवरतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। घराघरार तिरंगो लावपाचो उपक्रमय 14वेर दवरला। स्वातंत्र्य लढ्यांत जांकां वीरगती मेळ्ळी तांच्या घरच्यांचो भोवमान करतले। गोंया भायले आणि गोंयांतल्या 75 स्वातंत्र्य सैनिकांची तांणी वळेरी तयार केल्या। मार्टियर्स रिमेंबरन्स करपा खातीर जे स्वतंत्र लढ्यात जे हुतात्मे जाल्या हांच्या खातीर त्यांचो रिमेंबरन्स करपा खातीर आमी तांकां सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर जी दिवपाची ठरयल्या, ती 12 तालुक्यांनी त्या तालुक्यांतले मार्टियर्सच्या फॅमिलीक आपयल्या गेल्या। तांचो फॅमिली मेंबरांचो गौरव केलो वयतलो। पयलेच फावटी आमी अशा जवळपास 75 मार्टियर्सच्या फॅमिलींक आयडेंटिफाय केल्या आणि 75 मार्टियर्स हॉनर सर्टिफिकेट ह्या 75 जाणांक दिले वयतले। हातूंतले 28 हे गोंया भायले मार्टियर्स आसात आणि 47 जे आसात हे मार्टियर्स फ्रीडम फायटर्स आमच्या गोंयांतले आसात। 75 जाणांचो पुस्तक जे आसा आमी रिलीज करपाक जाय म्हटलेले, मार्टियर्स रिमेंबरन्स बूक। हो बूक आमी मेन कार्यक्रमांतल्यान रिलीज करतले। त्या संदर्भात 75 जाणांची माहिती ह्या त्या पुस्तकात दिली वयतली। हो मेन कार्यक्रम जो आसा हो पणजे हांगासर जातलो। आणि मुखेल दिसा म्हटल्यार 15 ऑगस्टाक सरकारान कसल्या कार्यावळींची आंखणी केल्या आयकात मुख्यमंत्र्याच्याच तोंडांतल्यान। डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्यांनी इंटर कॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन आझादी का अमृत महोत्सव हेजेर इंटर कॉलेज क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केला। फर्स्ट प्रायज 15,000, 10,000, 8,000 अशी वेगवेगळी प्रायजीस दवरल्या। इन्स्टिट्यूट मिनिजीस ब्रागांजा हो कार्यक्रम तांच्यांनी 15 तारखे दिसा सांजचो ऑर्गनायज केल्लो आसा। त्याच बरोबर हर घर तिरंगा फोटो कॉन्टेस्ट हो कार्यक्रम तांच्यांनी ऑर्गनायज केला। म्हणजे 2 कॅटेगरीज आसा, हाऊसहोल्ड आणि बिझनेस एस्टॅब्लिशमेंट। तांच्यांनी म्हटलां की तांच्यांनी दे हॅव टू टॅग एनी ऑन द सोशल मिडिया हँडल ऑर द ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। मॅक्झिमम लायक्स विल बी द अवॉर्डेड द प्रायजीस। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट।